मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयज आमी आयचे वाचपां चिंतन आयकल्यात आनी ह्यो वाचपां बरवाशेची पावलां आमकां म्हणटा बरवास आमकां केदींच फटयना. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. आमी जिविताचे खोस दूख सोंसल्यार शेवटच्या दिसा आमकां सुरयेचें इनाम मेळटलें. पयलीं वाचपां आयकलां प्रभू जेरेमाया सोरोसा फुडें जिदेवांची परिस्थिती दवरता. तो म्हणटा ही संस्था सांडल्या, ताचो बरवासो फुटला, तें पातोक केलां, तांकां साणिनाका, तांकां पोत्तून तुमचें मोक्षणां दी. आनी हो बरवासो पळोवन सरस्वत तांकां साणिना, तांकां बक्षिता ताचें पातोक. सुबोतपणान आयकलां जेजू शिश्यांक घरां भितर नेराची वापराची समजोणी दिता. आजच्या संवसारांत जायतें बरेंपण आसा आनी वायटपण आसा. जायतेपण आमी विचारता हें वायटपण कित्याक आसा, देव तें कित्याक काडिना. कित्याक जेन्ना वायटपण तांची मुळां काडटा तेन्ना ताचो परिणाम जायत बऱ्या लोकांचेर. देखून बरो लोक आनी वायट लोक संवसारांत जियेतात. शेवटच्या दिसा कितें जातलें तें आयकलां, बरे मनशाक सासन जिवीत मेळटलें. तर आमी ह्या दिसा देवाक मागुया जेन्ना खोस दूख आमच्या जिवितांत आसात ते बरवाशेन सोंसूंक. जेन्ना आमकां संदी मेळटा दुबळ्यांक, गरिबांक, रस्ते आसलेल्यांक आदार दिवंक, आमी तांकां आदार दिवचो. तांकां आदार दिल्यार आमी तेजो सेवा करतलीं आनी भोव करून आमी देवाची सेवा करतलीं. हें खास मागणें आमी आज देवा लागीं मागुया.